Sortongra poros vorto, sorves porace mondi, soglia poros uns vorte, devacha dongrar zoruya, tacha mondiran somuya, devacha dongrar zoruya. Tacha mondiran somuya, devacha dongrar zoruya. Tacha mondiran somuya, devacha dongrar zoruya. Tacha mondiran somuya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावे Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सोवेही आसूं तुमचे सोवे आसो. इश्टानो आमी सगळीं अनेकदां ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक एकठांय जाल्लीं आसात जावं ते हे पिडेक लागून आमची परिस्थिती गंभीर जाल्या आनी ह्या पासत ह्या संपर्क साधनाच्या आदारान आमी वांटो घेतात जायत पूण आमकां सगल्यांक होच एक हावेस ह्या मिसान वांटो घेवन एके भाशेन आमची ओत्मीक बूक मारूं आनी देव आपलीच कूड आनी रगत दिवन आमची ओत्मीक बूक मारता जरी तर तो आमची ओत्मीक बूक मारता जाल्यार आमचे कुडीची बूक मारूंक तो काळजी घेता आनी दर एकल्याक हो चुलो मारता दुसऱ्यांची आमी बूक मारूं आयज संवसारांत जायतीं जाणां बुकयेक लागून मरतात बुकयेक लागून कोश्टवतात वळवळे सोंसतात तर ह्या आमच्या भावा भयणांचोय आमी उगडास करता मनीस कशी जायते फावटी आमी चुकल्या जावं ती जेजू दिता ती ओत्मीक बूक आमची मारूंक आमी जायते फावटी काळजी घेवंक ना आमी तें वयल्या वयर कशें घेतलेलें आसा आनी तेच भाशेन आमच्या भाव भयणाची कुडीची बूक मारूंक आमी प्रयत्न करूंक ना जायत जावं ती दोयाळ कोरणी आदारून दुसऱ्याची काळजी घेवंक ना जायत ह्या आंचाबार ह्या पातकांचो उगडास करून केरीत भाशेन हे पवित्र रितीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमकांच आमी तयार करुया काळजन थावन दूख धरून म्हणुया हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच सांगता मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं Somia kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor. Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor. Somia kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor. ह्या वेळार आमची इंतेसवां देवा मुखार आमी घालुया केरीत भाशेन जी कोण पिडेंत आसात ही पिडेक लागून कोश्टवतात तांचो आमी उगडास करुया सगल्यांक बरी भलायकी मागुया सगल्यांक देवा राखूं म्हणून मागुया तेच भाशेन ह्या संवसारांत जायते जाण आमचेच मोदें आसात आनी दुसऱ्या देशांनी आसात म्हळ्यार लोक भुकेक लागून कोश्टवतात तांचोय आमी उगडास करुया प्रार्थुया सर्वेस्परा सासणाच्या देवा तुवें पादवाच्या बागेंत हातुनी कोऱ्या बावार्ताचो हुशार प्रसूंग आनी गोरचे आकांताक आसल्याचो तीर आसरो करून दिलोय ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गोरजांनी ताची मोजूत आमकां मेळूं आमच्या सोम्यांच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटांची येतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. Amen. साम्यालाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान साम्यालाक म्हणलें, हांवें पयस केल्ल्या इस्रायलाच्या राजा सावलू विशीं कितले दीस म्हूण तूं रडटलोय? तुज्या आयदनान तेल घे आनी चलूंक लाग. बेतलेहमाच्या जेसीसी हांव तुका धाडटां, कित्याक ताच्या पुता मदलो एक राजा हांवें वेंचून काडला. साम्युएलान विचारलें, म्हज्यान कशें वचूंक जायत? सावलूक गमत तर तो म्हाका जिवेशी मारतलो. तेन्ना सर्वेस्वरान सांगलें, तुजे बरोबर एक पाडकुलें घेवन वच आनी अशें म्हूण, सर्वेस्पराक योद भेटूंक हांव आयलां. जेसेकूय योद भेटूंक आपय आनी तुवें कितें करूंक जाय तें हांव तुका सांगतलों आनी जाका हांव तुका दाखयतलों ताका म्हजे खातीर तुवें मागूंक जाय. सर्वेस्परान सांगिल्लें तशें साम्युएलान केलें. तो बेतलेहमाक गेलो. त्या शाराचे जाणटे बिरांतीन कशें बरोवन ताका मेलूंक आयले. ताणें विचारलें, आमकां बरी खबर घेवन आयलाय मूं? ताणें म्हणलें, ओय, हांव सर्वेस्पराक योद भेटोवंक आयलां. नितोल जावन म्हजे बरोबर योद भेटोवंक येयात. जेसेक आनी ताच्या पुताक ताणें नितोळ केलें आनी योद भेटोवंक आपयलें. ते थंय पावतोच ताणें एलियाबाक देखलो आनी आपणाच भितर म्हणलें, दुबावीन सर्वेस्परा मुखार ताचो मागलोलो आसा. पूण सर्वेस्परान साम्युएलाक म्हणलें, ताचें रूप पळोवं नाका, न्हय म्हूण ताची उंचाय, कित्याक हांवें ताका नाकारला. मनशा भाशेन देव पळयना. मनीस भायलें रूप पळयता, पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता. तेन्ना जेसेन अभिनादाबाक हाडलो आनी साम्युएलाक दाखयलो. आणे म्हणलें, सर्वेस्परान हाकाय विचून काडूंक ना. जेसेन श्यामाक दाखयलो आनी साम्युएलान म्हणलें, हाकाय सर्वेस्परान वेंचून काडूंक ना. अशें जेसेन आपल्या सातूय पुतांक साम्युएलाक दाखयलें, पूण साम्युएलान म्हणलें, हांचे भितरल्या एकल्याक पूण सर्वेस्परान वेंचून काडूंक ना. साम्युएलान जेसेक विचारलें, हांगा आसात तितलेच तुजे पूत? त्या विचाराक जेसेन जाबाब दिलो, सगल्याहून ल्हान तो हांगा ना, तो इंड राखूंक गेला. तेन्ना साम्युएलान जेसेक म्हणलें, ताका आपोवंक धाड, कित्याक तो आयल्या शिवाय आमी जेवंक बसचे ना. म्हणटच जेसेन ताका आपोवंक धाडलो. तो मुजूर कुडीचो, सोबीत दोळ्यांचो आनी सोंदूरपाचो आसलो. सर्वेस्परान म्हणलें, ये, ताका माग, होच तो. म्हणटच साम्युएलान तेलाचें आयदन घेतलें आनी ताका आपल्या भावा सांगाती आसलो थंयच मागलो. आनी त्या दिसा सर्वेस्पराचो आत्मो दाविदाचेर देंवलो आनी उपरांत सदांच ताचे सवे रावलो. मागीर साम्युएल रामा गांवांत गेलो. देवाचें उतोरें. जबाब. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो. म्हणुया, दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो. पुर्वी तुज्या भोगतान दर्शनान उलोवन तुवें सांगलें, एका विराचेर हांवें मुकूट घाला, म्हजे पोरचेंतलो विचून काडलोल्यांक हांवें उबारला. जबाब. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो
आनी म्हजो बावलो ताका गोट कोत्तलो. जबाब: दावीद दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारुणाचें खरप, आनी हांव ताका म्हजो मालगडो पूत कोत्तलो. सर्वेस्पराच्या राया मदें बोव व्हरतो. जबाब: दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो. उद्गार: Sorvespora, sorvespora, sorvespora gazoi zoi. Sorvespora, sorvespora, sorvespora zoi zoi. व्हरतो बाप जेजूचो, मोहिमेवो देव आमचो, तुमची मोत उजवाडाव, तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच बरवाचो उकडाबो तुमकां जाव. Sorvespora, sorvespora, sorvespora gazoi zoi. Sorvespora, sorvespora, sorvespora zoi zoi. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्ग प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. एक दीस अशें घडलें, जेजू एका सोनवारा दिसा एका शेतांतल्यान वेतालो आनी ताचें शीस फुडें चलत आसतना कोणश्यो तोडूंक लागले. तेन्ना फारिजेवांनी ताका म्हणलें, पळय, सोनवाराचें करून नजो तें काम ते कित्याक करतात? आनी ताणें तांकां सांगलें, गरज पडली आनी आपणाक आनी आपणा बरोबर आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना दाविदान कितें केलें तें तुमी केन्नाच वाचूंक ना बी? कसो तो अबियातार पुरोम यादनीक आसतना देवाच्या घरांत गेलो आनी यादनिका भायर येरांनी खावंक नजो आसलेले देवाक भेटयल्ले ते उंडे ताणें केले आनी आपणा बरोबर आसुल्ल्यांकूय दिले. ही सगळी खबर तुमी वाचूंक ना? आनी ताणें तांकां सांगलें, मनशाक सोनवारा खातीर करूंक ना, पूण सोनवार मनशां पासत केला, म्हणटूच मनशाचो पूत सोनवाराचोय दोनी. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. इश्टानो, 1943 ह्या वर्सा भारतान एक दुख्खाची खबर जाली, जी खबर भारताच्या इतिहासान सदांच एक भिरांकूळ आनी उगडा सुत्तरी खबर जाली. कितें जालें काय, 1943 ह्या वर्सा कितलोसोच भारतीय लोक बेंगोलांत सुमार 4 मिलियन लोक मेलो. कसो मेलो? भुकेन वळवळून मेलो. आनी हाचो जबाबदार कोण आसलो काय? जायते जाण म्हणूंक लागले, ही भुकमारी ओ दुकोड मनशान केल्लो मॅन मेड फॅमिन म्हूण. कित्याक काय? ताचो कारण कोण आसलो? युनायटेड किंगडमाचो प्रायम मिनिस्टर विन्स्टन चर्चिल. कित्याक? जायते जाण इतिहासकार सांगतात वेगवेगळी कारणां आसतात कशे भाशेन हो एक मनीस जालो कारण इतल्या लोकांचो जीव काडून भुकेन तांकां वळवळाव. आनी कितें जालें काय, जेन्ना बेंगोलांत इतलो लोक भुकेन आसलो तेन्ना ताणें एके भाशेन मान्यताय दिली सगलो एक्सपोर्ट करूंक. जें जेवण भारतांत दुसऱ्या दुसऱ्या प्रांतांनी आसलें तें एक्सपोर्ट करूंक दुसरे कडेन धाडूंक. आपलोच ह्याच देशाचो लोक एका भागान बड्या बुकेन वळवळटालो, पूण हाणें मान्यताय दिली जेवण दुसरे कडेन धाडचें, न्हय तांकां. तेच भाशेन हें जेवण मिलिटरी ट्रुप्स जे फौजेन झगडटाले तांकां धाडलें. सैनिकांक जेवण तांचे लागीं जेवण बरोवन वतालें, पूण तरी आसतना तांकां दिलें. पूण हे बड्या बेंगोलान जो लोक बुकेन वळवटालो 1943 तांकां दिवंक ना. कॅनडा आनी USA तांकां कळ्ळें इंडियेंत बेंगोलान लोक कोश्टता म्हणून बुकेन वळवटा, पूण ताणें तांकां मान्यताय दिवंक ना जेवण धाडूंक. जरी तर ताणें सांगलेलें आमी जेवण दितात, पूण ताणें तें मानून घेवंक ना. लोकांक बुकेन वळवळून दी अशेंच सोडलें. आनी कित्याक होच विन्स्टन चर्चिल म्हणोंक लागलो, आयज जरी तर बेंगोलान 1943 लोक बुकेन कोश्टतालो जाल्यार तीच जबाबदार आसली. कित्याक?
बारो ती लोक सोंश्या भाशेन वाडटात आनी ह्या पासत ही बूक थंयसर आयल्या हो मनीस एके भाशेन कारण जालो इतल्या लोकांक बुकेन वळवळावन मारूंक जरी तर आयज लेगून संवसारांत इतलें जेवण आसा की कोण बुकेन मरचो ना आनी तेवूय काळार जायतें असलें जेवण पूण मनशाचे आड पॉलिसीक लागून आपसुवातपणाक लागून आनी वायटाक लागून त्या काळार जरी तर इतलो लोक मेल्लो जाल्यार आयजूय तेंच घडटा अशें म्हणटात आयज देखून संवसारांत जरी तर 7 मनशां मदें एकलो बुकेन मरता इतली बूक संवसारांत आसा जरी तर विज्ञान वाडलां मनशाची आर्थीक परिस्थिती वाडल्या इतले सगळो उदारगत जाल्ली आसा जाल्यार कितलोच लोक बुकेन वडवडटा बुकेन मरता कोण जबाबदार काय हो प्रश्न सगल्यांक जरी तर आमी पवित्र पुस्तकाचेर नदर मारली जाल्यार थंयसर आमकां दिसून येता देव कशे भाशेन मनशाची एक गरजेची गरज एके भाशेन साकार करतात मनशाक 3 गरजो आसात गरजेच्यो जेवण न्हेसूंक कपडे आनी रावंक बिराड जेवण मनशाची भूक मारता ही पयली वयली गरज भागयता आनी देवान ही काळजी घेतली मनशाची जरी तर आदल्या करारान नवो करार जरी तर आमी उस्तीत थंयसर आमकां जायतीं उदाहरणां मेळटात कशे भाशेन देवान मनशाची कुडीची आनी तेच भाशेन आत्म्याचे बुकेची काळजी घेतली ती आनी बूक मारली ती जरी तर आदल्या करारान गेल्यार आमकां थंयसर मेळटा जेन्ना इस्रायल परचा अरण्यांतल्यान पासा जाताली तेन्ना ती बुकेन वळवटाली देवान कशेय भाशेन नवलां विस्मितां करून तांची कुडीची बूक मारली आपले प्रवाद्यांक देखून ताणें सोडूंक ना अशें जेन्ना ते भुकेले जावं एलिजा प्रवाद्याक कावंड्याक धाडलो जेवण घेवन ह्याच एलिजा प्रवाद्याक जेन्ना तो भुकेन आसलो झेराफाताची एक विधवा तिणें एलिजाची बूक मारली जाल्यार देवान तिचीय बूक मारली तिचें पीठ आनी तेल ओतोशें केलें बरोवन ओतोशें केलें आनी हेच भाशेन जेजू नव्या करारान आपणाच्या सांगाता फाटल्यान येताले ते लोकांचे त्या शिसांची जावं ते 5000 वयर लोकांची बुकेन आसली तेन्ना तो काळजी घेता ही तांची कुडीची बूक ही गरज तांची हांव तांची मारतलो ती बागयतलो कुडीची बूक आनी जेवण करून नवलां विस्मितां करून तांची बूक मारता न्हूच तितलें आपलीच कूड आनी रोगत दिवन तो आपल्या शिसांची ओत्मीक बूक मारता जरी तर देव इतली काळजी घेता जाल्यार मनशाकूय तोच उलो आसा कुडीन जी वळवटात कुडयेचे बुकेन वळवटात तांची काळजी घेवंक कित्याक देव आमची कुडीची आनी ओत्म्याची बूक मारता आयच्याच शुभ वर्तमानांत आमी पळोवया हांगासर जेजू कुडीची बूक ही गरज आपल्या शिसांची तो वळखून घेता आनी ह्या पासत ती तांची साकार करूंक तो प्रयत्न करता कित्याक हांगासर आमकां मेळटा जेजू फाटल्यान आसलो आनी ताचे शीस मुखार चलोन वेताले तो ताणें पळयलें तांकां ते शेतांतल्यो कोणश्यो काडटात ते जेजू ओगोच रावलो जाय कित्याक तो जाणा आसलो कुडीची बूक गरजेची ती मारूंक जाय कित्याक ही बूक जरी तर ना मनीस जिवो उरचो ना पूण दुसरे कोण लिपोवन पडयताले ते आरोप घालतात कशे भाशेन तुमच्यान हें करूंक जाता कित्याक जेन्ना शीस ह्यो शेतांतल्यो कोणश्यो तोडटात एके भाशेन ते काम करतात कितें केलां काय जाय कितें केलें काय जाय तेणें कोणश्यो तांणी घेतल्यो त्यो हातीर वो ताळटात तांणी मोस्तिल्यो आनी एके भाशेन त्यो कोणयो तांणी खाल्यो आनी फूक मारून तो कुंडो एके भाशेन तो भायर मारलो सोनवाराचें काम करूंक जायनासलें आनी 3 भाशेची कामां करूंक जायनासलीं ती तांणी हांगासर केली एके भाशेन कोणश्यो तोडप म्हणल्यार हार्वेस्टींग तांणी केलें तें दुसरे सुवातेर तांणी मोळणी केली कोणयो आनी कुंडो सेपरात केलो आनी फूक मारून ते भायर मारले विनोईंग आमी म्हणटा आस्ट्रॉप आमी म्हणटा ह्यो 3 भाशेची कामां तांणी केली आनी एके भाशेन सोनवाराचेर आड ते गेले दुसऱ्या जे आरोप गायले तांणी धर्मशास्त्रांनी दुसऱ्यांनी तांणी फक्त हे आरोप पडयले तुमी कायदो पाडूंक ना पूण जेजून तांची पयली गरज ओळखून घेतली आनी ह्या पासत तो थंयसर दाविदाचें उदाहरण घेवन तांकां सांगता दाविदान कितें केलें आपल्या सांगात्या आसलें तांचें कितें जालें काय
जेन्ना ते बुकेन असले जे उंडे देवाक भेटयले 12 उंडे भेटयताले आनी ते फक्त यादनिकानूच खावंक जाताले पूण त्या वेळार त्या दाविदाक आनी ताच्या सांगात्या भूक लागलेली म्हणून तांणी ते खेले कायदो कुशीन दवरलो मनशाची गरज पयली पडयली आनी होच तो दावीद जाचे आयज आमी पयले वाचपांत आयकलां देवान ताका विचून काडलो जरी तो देवान विचून काडलेलो अशें करता जाल्यार होच देवूच हांगासर नव्या कोरारांत मनशाची गरज ओळखून घेता आनी ह्या पासून कायदो मागीर मनशाची गरज पयली हें जेजू हे कोरणेंतल्यान आयज दाखयता आनी ह्या पासून आयज दर एकल्याक वचलो बागेवन आंतोनीन तेंच केलें बागेवन आंतून दुर्बळाची भूक मारूंक तो वावरतालो तांकां कितें दिवंक तो वावरतालो होच ह्याच भोक्ताची जरी तर आमी भोक्ती करतात जाल्यार जेजू आमकां हो भोक्त उदाहरण करता आपलें उतरां वरवीं आमकां दर एकल्याक उलो मारता आयज कितलींच जाण भाव भयणां भुकेन वळवळटात आनी कोण जबाबदार काय हो प्रश्न अनेकदां सगल्याक कोण जबाबदार काय आमीच दर एकली जबाबदार कित्याक मनशाचे भितर एक किडो भितर सल्लोलो आसा आनी तो किडो म्हणल्यार इबाळपाचो किडो जरी तर आमी सगळे भायल्यान जरी तो नदर मारो तो आमच्या घरांतूच नदर मारो जाय तो इबाळ जाता आमच्यो इबाडपाच्यो चाल्यो भितर सल्लेल्यो आसा जरी तर काजराक थंयसर रोस आसा आनी रोसाक कितल्यो इबाळपाच्यो चाल्यो येयल्ल्यो आसा जे खावंक जाताल्यो त्यो वस्तू आमी घेतात आनी थंयसर ताचो इबाळ करतात रोस लायता तेन्ना आमकां तें बरें दिसता हें ट्रेडिशन कशें उमेद कशी हें फान कशें पूण आमी कितले जेवणाच्यो वस्तू इबाळ करतात थंयसर तेंच न्हय काजराक वचप थंयसर शेवटाक कितली स्नॅक्स इबाड जातात आमी बेश्टेच घेतात आनी थंयसर स्नॅक्स इतली इबाड जातात जेवण इतलें इबाड जाता आयज म्हाका लागून कोण बाडे उपाशी उरता जाय आमच्यो बड्डे आसता हें ट्रेंड येयल्लें आसा बड्डे बरी केक व्हडली घेवप आनी ती उपरांत तोंडार मारप जें खावपाची वस्त ती आमी अशे भाशेन हेळ करून फान करून आमी ताचो इबाड करता ही केक कोणाचेंय पोट भरतली आसली आनी असली इबाळपाच्यो चाल्यो आयज जायते वायट करीत आसात म्हजे चालीक लागून वायट चालीक लागून इबाळपाचे चालीक लागून कोण आयज संवसारांत भुकेन वळवळटा भुकेन मोत्ता पूण हांव शाबासकी दितां जायते इबाळपाचे चालींचेर जोय धरून जायतीं जाण वावुरतात आनी आमच्या समाजांत जायते उदारगत जाल्ले आसा कसले भाशेन काय फूड बँक्स उप्रासलेलीं आसात जावं ती प्रॉविडन्स हांगासर स्ट्रीट प्रॉविडन्स म्हणटात ते जी कोण जाय ते आपलें जेवण उरता तें इबाडिना पूण व्हरोन हांगासर दितात कित्याक हे लोक हे वॉलंटियर्स उदारपणान जी लोक कोश्टतात भुकेन कोश्टतात तांकां ते वाडटात आनी हे भाशेन हे आड चालीचेर इबाडपाचे चालीचेर जायते जाण जोयत व्हरतात आमच्या गोंयांत ही चाल आसोंकूच ना आमी सगलीं इबाडपाची मनशांनी पूण सांबाळटलीं मनशां आनी कशें कोट्टा जाय दर घरांनी जावं तो दुर्बळ जावं आस्तीक आमी एक चाल वापरताले आनी ती म्हणल्यार कितें शितांत शीत घालप आमी म्हणटलीं शितांत शीत घालप हें आनी कितें शितांत शीत घालप म्हणल्यार दुसऱ्या उरतांनी इबाड करप न्ही सांबाळप जें कालचें शीत उरता तें बरे भाशेन सांबाळून आयच्या दिसा आमी शितांत तें परतें घालताले ही चाल जावं ती आस्तीक जावं ती दुर्बळ करताली दाखोवंक गोंयकार इबाडपाचो न्ही म्हणून शितांत शीत घालप ही सादी चाल दाखयता इबाड ना पूण सांबाळप पूण आयज ही चाल आसा काय वो आमी गोंयकारां जी सांबाळटालीं आयज इबाड करतात काय जाणटी देखून शिताचो गोठो पडल्यार ती काडून खातालीं रेस्पेद दितालीं जेवणाक सांबाळ करतालीं न्हय इबाड आयज आमकां दूर एकल्याक उलो जेन्ना देवाचें उतर आमकां परगट करता वो आमचो बागेवन आतून आपले देखींतल्यान आपल्या जिवितांतल्यान दाखयता दुर्बळांक पावोंक जी कोण भुकेन आसात तांकां पावोंक आमी कितें करचें काय पयले सुवातेर आमकां फावो ती आमी जेवण घेवचें खंयसरूय आमी समारंभाक वेता जाय म्हजे लागीं जेवंक जाता तितलेंच हांवें घेवचें ना तर हांव इबाड करतां आनी दुसऱ्या कोणाक भुकेन मारतां दुसरे सुवातेर जें कितें म्हजें चड उत्ता घरांत तें हांवें प्रयत्न करूंक जाय जावं तें नेटार वचून पळोवंक कित्याक
ते स्ट्रीट प्रॉविडन्स ओ फूड बँक जायते कडेन आसात नेटार गेल्यार आमकां मेळटा खंयचे कडेन आसा थंयसर व्हरून दिवन कित्याक ते व्हॉलंटियर उपरांत कोण बाळ्या बुकेन वळवटात तांकां दितात इबाड करचो न्ही पूण कोण बाळ्या बुकेन वळवटात तांकां व्हरून दिवचें जरी तर सुबेज जाता जाल्यार आनी तिसरे सुवातेर इबाडपाच्यो ज्यो चाल्यो आसात ज्यो आमी म्हणटात आतां ट्रेंड येता ते फान कशें ते आमी सगळे काडून उडोवची गरज कित्याक ना तर 1943 विन्स्टन चर्चिल जे भाशेन कारण जालो 4 मिलियन लोकांक भारतीयांक बुकेन मारूंक तेच भाशेन आमी ह्यो चाल्यो वापरून आमी कारण जातात आमी कितल्या लोकांक मारता जाय ही आमी पयस करची गरज आनी हेंच करूंक दर एकल्याक आमकां करपा मागुया सगळीं उबी रावया हे वेळार आमी आमची मागणी देवा मुखार घालुया पाप सायबान बिस्मांनी यादनिकांनी आनी संस्कारलेल्यांनी जेजूचें जिवीत नियाळून आनी जेजू सारकिल्ली तांणी दुसऱ्या खातीर आपलें जिवीत करचोतली मनशां जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया आमचे मागणी आयकून घे बापा आमच्या गोंयांत फुडल्या म्हयन्यांत वेंचणुक्यो जावच्यो आसात पदवेचे पयशांचे आनी नांवाचे आशेक न्हय पूण नीत शांती एकवट आनी उदरगत हाडटा तसल्या मनशांक आमी आमचें मत मारूंक देवाचो आदार आमकां मागुया आमचे मागणी आयकून घे बापा जेजू भाशेन दुसऱ्या खातीर जियेतलीं मनशां आमी जावंक आनी पवित्र पुस्तक वाचूंक आमचे बरे करण्या उद्देशी दुसऱ्याक बरे नमुने जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया आमचे मागणी आयकून घे बापा आयच्या दिसा हे मिसा बलिदानांत आपले इंतेसांव भेटयतल्या लॉरेन्स डिसोजा हाका तशेंच दुसरे 2 मिसांत इंतेसांव भेटयला एरन डिसोजा आनी आंतोनियो आनी ग्रिटा दी क्रूज जी आपले लग्नाचो रुपे उत्सव मनयता भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन शुभ आशिर्वाद तांकां सगळ्यांक फावो जावंक बापा लागीं मागुया आमची मागणी आयकून घे बापा भोव दयाळ बापा तुजे फुडें मागणी दवरल्या ती दोयेन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन आमचे दोनाक तू पारून सर्वेस्पराक भेटोया आमचे दोळे उबारून देवा फावर पळोवया आमचे काळी सुपारून देवा काळजाक मेळुया ताच्या मोगा सारको जाव आमचो मोग वोपुया दोनया तुझ्याच बरेपणान हाडटा उंड्या सोऱ्या दाना जातली रोकडी जाता आमकां चिफी दिवपी काणा पिवणा सगळीं उबी रावया म्हज्या बाबा भयणो म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवापाक मानता दोसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ सूर पदवीदार आनी भोव वर्त्या देवा तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासताक हो योद्न समर्पून तुजें तोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सोरपटून तुका उलो मारता आमच्या गोवड्या खाल तुज्या मोगान जिवंक सासनाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय वशे आमी करूंक फाव
सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा सूर काणी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोड करताय तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गवाय करताय तुजे सोडवणेचो फूड आमकां लाभच्याक तांचे उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरोंतोरी देखून सगल्या देवतां आनी भोगतां सांगाती संदोसान आमी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 dol barazo, sorvit, sportu. Sorgani sosar, porliat tuja voi bofar, un sorgi tu zoi, 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 zoi. Sorve spora cena vieta, taka zoi, un sorgi tu zoi, 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 zoi. बापा करोस्त पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची तेच पुरीन जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें रोगोन पातकाचें बोगसणें मेळचें तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bavartazo gun purgotu huya. Gesù melo, Gesù Gesù jivot salat, Gesù novian yedolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सरवणीची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रोगो शेवतले आम्हा सुमेस्तां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले जे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेर आमच्या गोवणी बापा आनी सगळे यानिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वळय पुनर्जन म्हणून बरोबर सुदरून मेलें ते आमचे भाव भयणीची काकलट कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें बोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची जी कोण पिडेंत आसात नोकरी सोदतात कोण आपलो वाडदीस काजाराचो दीस मनयतात हांची सगल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माय सांगाती बागयोन दवरता बागयोन आंतून आनी सुरकाणी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना Amen. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन हात जोडून तीर दवरून म्हणया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसवटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भाशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाची आसासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरपणे तिका शांती दियान तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेता राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सोम्याची शांती सदां खाव तुमचे सव्या आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेका मोगान शांती दियात
देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुवागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमिन्याचें मागणें. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हजे भितर घेवंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून एके ओत्मीक तरेन म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी तुकाच हांव एकवटून रावंक सोदतां. तुजे सरशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सूर पदवेदार देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्यो. बागेवन आंतोनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भोगतीन करूं आनी मोगान आनी सुडसुडायेन आमच्या भाव भयणीच्या गोरजांक पावूं. आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाच्या वड उपकार. सांतांतोनी ओ चोऱ्यांच्या बागयोंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी. बागयोंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मिताय आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येतां आनी तुजी दोळार नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागतां. नमान तुका बागयोंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दोन दुतां. कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ. बोर म्हजें मोन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतोर परगटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेतां आनी म्हजें कोणती बरीत काळीज तुका उक्तें करतां. आनी तुजे वेगेंत आयिल्लो तोच वाडूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसोण येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बोरवाशान रावतां. बागयोंत हातून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोळार नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हजे हुस्के आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आंकलांत पडय. तुजे विंगेंत आसल्या बाळका जेजू म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्याक न्हिदलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. उत्सुऱ्यांच्या बागयोंत आंतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावंक तूं राजी आसाय. तूं तुजे पदवीदार मजतीन एक काल्तिकायचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाळाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोदी जेजू सारकेले बरे गवंडी ते जावंक निर्मी
आनी तांच्या हातान घातल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलून तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनवती कर. आमेन. Santa Toni, o Zuriacia Bogda, Portugal, Zotuono de Vortota, Tusha Grontar, Kelta Bogda, Balog Jesu, Raya Zorasa, Tusha Grontar, Kelta Bogda, Balog Jesu, Raya Zorasa.